दिव्यवाणी 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 मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान समेस्तां खातीर म्हणजे तुमचे खातीर भेटोवचें जावन आसा जे कोण ह्या मिसांत वांटिल्ली जाल्यांत वांटिल्ली जातात हे मीस तुमी माध्यमांनी पळोवन आसात तुमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जाल्या प्रती रितीन मिसाक वचूंक जायना तसल्या संदिग्ध परिस्थितींत तुम्हा समेस्तांच्या इराद्या पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना अख्ख्या संवसारा पासत आमी मागता कोरोना त्या पिडे वरवीं कश्ट केल्ल्या सर लोकां पासत आकांतांत भिरांतींत कावजिणेंत आसलेल्या सर लोकां पासत तशेंच तांची सेवा करतल्या सर डाक्टरां पासत नर्सां पासत अधिकाऱ्यां पासत सर्व सरकारां पासत आनी प्रती रितीन ह्या पिडेंत सुटका मेळच्या पासत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता हे सगळें मिसाचें बलिदान एका स्वस्थ इराद्या खातीर आमी भेटयतना ध्यान मौन दवरन हे मिसाच्या बलिदानांत वांटिल्ली जावया आनी मिसाच्या बलिदानांत देवाचो आदार कृपा आनी प्रते रितीन देवाची काकूळत मनशा कुळाचेर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं एक कळसाची आणि मोनाची जावं एक खरिस्ताच्या मेजा भोंवती देवाक अर्गां दिवंक आमी सांगातां जमल्या आज आमी प्राजीत कालाचो चवथो आयतार संभ्रांता आयची देवस्तुती पत्की जिवीत सांडून क्रिस्ताच्या उजवाडान सोलोंक आनी हेरांकय तो उजवाड दिवंक आमकां पोवणे दिता हांव संवसाराचो उजवाड आनी म्हजो फाटलाव करता तो काळोखांत चलसना मल्लो जेजू पत्का सकलाक पयस कर उजवाडाची भुरगीं जावन जियेवंक कृपा आनी आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेला मागया मनीस काळोखाच्या कामाक वेंगता पूण ह्या संदर्भार आमी उजवाडाची भुरगीं जायसय सोमी संवसाराचो उजवाड ह्या सोम्याचो उजवाड आमी घेजय उजवाडाची कृत्यां आमची जायसय आनी ह्या मुखांतर देवाची भुरगीं आमी जायजे म्हूण हेची देवस्तुती आमकां उलो दिता उजवाडाची भुरगीं आमी जावच्याक काळोखांतलीं कामां सांडच्याक देवसारा पाठ करच्याक देवाक वेंगच्याक देवाचो आदार आनी कृपा देवाची काकूळत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया एगडी बर दोळे दांपया आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया मोगाळो जेजू तुजे उतर निरंतर आमकां उजवाडांत जिवंक उलो दिता पूण ह्या उजवाडाच्या चड आमी अंधकाराचो मोग केल्लो आसा आनी अंधकाराची भुरगीं जाल्लीं आसात ह्या मुखांतर तुका आमी सांडिल्लें आसा पश्चात्ताप बोगसणे मोगर म्हणटा हांव सर्वेस्परा तुज्या परजेचेर तूं दया दाखय काकूळत आमची कर सर्वेस्परा तुज्या परजेचेर तूं दया दाखय काकूळत आमची कर मोगाळो जेजू उजवाडाची कामां तुजी काळोखांतलीं कामां सैतानाची काळोखांतलीं कामां आमी करून आदारून सैतानाक आमी वेंगलेले आसा तुका सांडलेलें आसा पश्चात्ताप हांव बोगसणे मोगोन म्हणटा हांव सर्वेस्परा
तुझ्या परजेचे तूं दया दाखय काकूत आमची कर सर्वेस्परा तुझ्या परजेचे तूं दया दाखय काकूत आमची कर मोगळा जेसू पातक सांडा बरें जिवीत जियेया सैतानाक सांडा म्हजे सरसी पाटी येया म्हूण तो निरंतर आपोवण दिताय पतके जिवीत सांडून नवें जिवीत जिवंक निरंतर तूं उलो दिवच्या हे वखदा तुज्या उल्या पाळो दिनासतना आमी आमचे कुशेचें जिवीत जियोन सैतानाक वेंगलेलें आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पेल्याक दुखयलेलें आसा सगळ्या पथकाचें बक्षण मागून म्हणटा हांव सर्वेस्परा तुझ्या परजेची तूं दया दाखय काकूत आमची कर सर्वेस्परा तुझ्या परजेची तूं दया दाखय काकूत आमची कर सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया एकडी बरोवन आमी दोळे धांपया अख्ख्या संवसाराच्या येद्या बसून तुम्हा समेस्तच्या येद्या बसून आमी मागया काकूळदारा देवा आमच्या भूमोगाळ बापा पदकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्याक आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उसवाडांत आमकां ओडच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उसवाड कसो पाठयलोय ताच्या अमोली रक्तान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या अजबवंत पुनर्जिवंतपणान आमकां नव्या जिविताच्या उसवाडा पावय म्हण आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वचप त्या दिसांनी सवेस्परान सामुएलाक म्हळें तुज्या शिंगांत तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग हांव तुका बेतलेहमाच्या जेसे सरशी धाडटा कित्याक म्हज्या गायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतले दुबावेवीन सवेस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा पूण सवेस्परान सामुएलाक म्हळें ताची रूप वा ताची उंचाय पळय नाका कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस बैले रूप पळयता पूण सवेस्पर कालीस पळयता अशें जेसेन आपल्या 7 पुतांक सामुएलाक दाखयले पूण सामुएलान जेसेक म्हळें हांचे मदल्या एकल्याकी सवेस्परान विंचून काडूंक ना उपरांत सामुएलान जेसेक विचारले तुजे सक्कड पूत इतलेच गी जेसेन जाप दिली सगडांकास ल्हान एकलो आसा पूण तो बकऱ्यांक चरयता सामुएलान जेसेक म्हळें ताका आपोवंक धाड तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना जेसेन ताका आपोवंक धाडलो तो तामशे कुडीचो सोबीत दोळ्याचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो सवेस्परान म्हळें उठ ताका अभिषेक कर होस्तो सामुएलान तेलाचे शींग घेतले आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो आनी त्या दिसा सवेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो सामुएल भंय सरून रामाक गेलो देवाचे उतार हे
Serves por nos ogoli, कायच म्हाका उणेना. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाट चलयता. काळोखाच्या भुंयारांत नाव सांगता तरी कसलेंच वायट हांव भियेचो. कित्याक तो म्हजे सवय आसा. तुजो धाडो अनवेत आसत ती म्हाका दय दिता. Serves por nos ogoli, कायच म्हाका उणेना. Serves por nos ogoli, कायच म्हाका उणेना. सांग पावलोन एपेक्स घरा बरयल्या पात्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, एक कालार तुमी अंधकार जावन आसल्यात, आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्या बरी चला. कित्याक सर बरेपण, पवित्रपण आनी स्वात्विकपण उजवाडात. सोम्याक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. कालोखाच्या निर्पोल कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामाचेर तुमी निशेध उसारा. ते गुटान करतात ते विशीं उलोवंक बऱ्यान लज दिसता. पूण सगळ्यो वस्तू उजवाड हाडटाच ते निज स्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसली वस्तू उजवाड हाडटाच ते उजवाडटा. देखून आमी अशें गायन करता. न्हिदून पडलेल्या जागो जा, मेडल्यांतलो बूट क्रिस्तू तुजेर पोरजोल घालतलो. देवाचे उतार हे देवाचे ओडोपकार. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Serves por तुमचे सवे आसूं. भगवान जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपली वाट धरून वेता आसतना जल्मातावन कुरडो जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. इतले म्हणून ताणें जेजूर दणीर तिंपी उडयली. तिंपी मातयेन कलयली आनी कलयलेली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वस आनी सिलोम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोम म्हळ्यार दडलोलो म्हूण अर्थ. कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो पाटी परतलो. तोवर ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पडिल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसतलो वचूनय. थोडी म्हणाली वचू तो. हेर म्हणाली न्हय हो हातची बरी दिसता मात्र. तवळ त्या मनशान समळ्ळें हांव वचतो. तवळ तांणी आदीं कुरडो आसलेल्याक फरिजेवा वजीर व्हेलो. जेजून माती घालून ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फरिजेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें.
ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती कलम म्हज्या दोळ्यांक लायली, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ फरीचे हो मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्ही, कित्याक तो साबत पडिना. पूण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशान असली असर्यांक करचें जाल्यार कशें. अशें तांचे मदें विवाद उपजलो. देखून फरीजे परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्ही? आसूं, तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हळें, तो एक प्रवादी. तांणी ताका म्हळें, फातकांत जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें? आनी तांणी ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत मानताय? ताणें जाप दिली, सैबा, तूं कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत मानतां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, हांव सत मानतां, हांव सत मानतां सोम्या. आनी सर पडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो. देवाचें उतर हें. बशें क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, उजवाडा विशांत काळोखा विशांत आमी आयकलें. हेजे पयलें वचप सामुएल प्रवादीच्या ग्रंथांतलें. दुसरें वचप सांत एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आनी जुवांवच्या सुवार्थेंतलीं वाचपां आमी आयकलीं. काळोखा विशांत उजवाडा विशांत हें देवाचें उतर आमकां आज विशेश करून एका नितीची झळक दिता. आमकां खंयचे मोगाचें काळोख की उजवाड? खंयचे मोगाचें आमकां? आमकां खंयचे चड लायक, काळोख की उजवाड? थोड्यांक काळोख, म्हळ्यार काळोखान न्हिदी येत, जेमी येत, कांय करीत कळना न्ही. पूण चडावत आमकां उजवाड लायक. उजवाड शाश्वत की काळोख शाश्वत? विच इज परमनंट, लायट और डार्कनेस? कोण निवलेना? खंयचे परमनंट शाश्वत? खंयचे उजवाड या काळोख? काळोख हो संवसारांत देवान रचतना पयलें कितें रचलें? देवान रचनेचें काम सुरू करच्या त्या वक्ता संवसारांत कितें आसलो? काळोख आसलो, अंधकार आसलो. देखून देवान पयलें कितें रचलें? उजवाड रचलो. पयल्या दिसा देवान कितें रचलें? उजवाड रचलो. ताका त्या दिसाक कितें म्हूण नांव दिलें? संडे. संडे, रविवार, उजवाडाचो दीस. पयलो उजवाड. हो उजवाड गेलो जाल्यार कितें जाता? काळोख जाता. सूर्य बुडलो जाल्यार काळोख जाता. देखून काळोख आसलो, काळोख आसा, पूण तो सूर्य तो काळोख दवंडयता आनी आमकां उजवाड दिता. आनी उजवाड कितें करता? कितें करता उजवाड? उजवाड कितें करता? उजवाड काळोख दवंडयता. उजवाड सरसंगती दीस अशें करता. उजवाड आमचे बेंबिरांत पयस करता. कळ्ळें गे? उजवाड आमकां, उजवाड काळोख दवंडयता
उजवाड आमकां सर दिसोशें करता, उजवाड आमचे बेंबिरांत पयस करता. एका काळोखांत पडलेली वस्त आमकां सोदुची जाल्यार आमी कितें करता? टॉर्च घालून वा लायट घालून सोदता. आनी लायट घालून टॉर्च घालून सोदिल्ल्या वेळार कितें जाता? आमकां थंय दिसता. अंधकार आसलेल्या वेळार एक वात पेटयल्या वेळार कितें जाता? एक बल्ब पेटयल्या वेळार कितें जाता? अंधकार धांवता, थंयसर उजवाड येता. आनी उजवाड आसलो म्हणटाना आमकां कितें भोगता? आमकां धैर्य भोगता. काळोखांत कोणी रावनांत. एक एकलीं घरां आसल्यार घरचे लायट पुरो ऑन कर न्हिदतात. कित्याक म्हळ्यार काळोखांत आमकां बी दिसता, भिरांत दिसता. देखून हो काळोखांत आमी खंय वचोंक अशें ना. राती खंय आमी वचोंक अशें ना. आमकां बी दिसता, भिरांत दिसता. कांय तरी राती वयताना एका बोल्यान बराबरा जालें जाल्यार ये माई ये म्हज्या जेजू म्हणटा आमी. आंग काडटा. भिरांत दिसता आमकां, कवजणी दिसता. दिसा उजवाडाक आमी दनपाराच्या 12 वरार जावं, दनपाराच्या 3 वरार जावं, सांजेर जावं, केदाळ्या आमी भायर वेता. पूण रातीच्या वरां काळोख जालो म्हणटाना घरचे मेळ भायर काडिना. 12 वरां सोडया. दिसा उजवाडाक जाल्यार आमी 12 वरां सेमिस्त्री वचून येता. पूण राती सेमिस्त्रेच्या पयल्यान तर फुक्क जावन हार्ट अटॅक जावन भियान तसलें भिरांत अंधकारांत. आनी ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, अंधकार तो कोणाक समर्पीत केला? अंधकार काळोख कोणाक समर्पीत केला? काळोख कोणाक समर्पीत केला? देवसाराक. देखून काळोखांत गोंगो आयलो, काळोखांत भूत आयलो, काळोखांत सैतान आयलो, काळोखांत मेल्ले आयले म्हणटा. काळोख सगळो कोणाक समर्पीत केला? देवसाराक समर्पीत केला. देखून ह्या काळोखाचें भंय आमकां, काळोखाची भिरांत आमकां, काळोखांत केदाळाय काळोखांत देवाक आमी समर्पीत करना. काळोख केदाळाय आमी देवाक आमी उल्लेख करना. आनी आतां आमी देवाक उल्लेख करचो जाल्यार कितें उल्लेख करता आमी? थंयसर उजवाड. देवाक आमी कशें उल्लेख करता? देव आसले कडेन उजवाड. देव आसले कडेन सुर्याची किरणां. देव आसले कडेन तो प्रकाश. पळय ताबोर पर्वतार जेजू रुपांतर जाताना सगळे मुखामळ परजळ्ळे, सगळें वातावरण परजळ्ळें. एका रितीचो प्रकाश थंयसर फांकलो. पळया बेतलेमांत जेजू जल्मताना रातीच्या फारा जेजू जल्मले कुडले थंयसर एक उजवाड उदेलो, एक नखेत्र उदेलें, एक सूर्य फांकलो थंयसर. रात आसली थंयसर दीस जाली. पास्काच्या बेस्ताक रातींक आमी थंयसर पळयता जेजू जिवंत जाल्या उपरांत थंयसर तो एक प्रकाश, थंयसर तो एक उजवाड, थंयसर तो एक संभ्रम. देखून हो पास्काच्या राती पास्काची वात आमी पेटयता आनी ती वात आमी सोम्याक समर्पीत करता. सोमी संवसाराचो उजवाड म्हूण आमी उलयता. हो जावन आसा क्रिस्ताचो उजवाड. क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा आमी उजवाड. देखून उजवाड कितें शिकयता? उजवाड आमकां बरें शिकयता. उजवाड आमकां सत शिकयता. उजवाड आमकां नीत शिकयता. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमी उजवाडाची भुरगीं जायसै, अंधकाराची न्ही. उजवाडाची कामां कितें? उजवाडाची कामां सताची, उजवाडाची कामां मोगाची, उजवाडाची कामां नितीची, उजवाडाची कामां संतोषाची. अंधकाराची कामां खंयची? अंधकाराची कामां अनितीची, असताची, अन्यायाची, सोरपणाची, कुनियेची, गलाट्याची, व्यभिचाराची कामां, प्रद्वारपणाची कामां. देखून ही सगळीं पळया काळोखाची कामां ती कोणातावन येतात? देवसारातावन येतात. उजवाडाची कामां सताची, नितीची, मोगाची, सेवेची ही सगळीं कामां देवातावन येतात. देखून आमी कोणाची भुरगीं जायची? कोणाची? काळोखाची की उजवाडाची भुरगीं जायची. पळया आमच्या समाजींत खंयसरी चोरी जाल्यार केदाळ दिसा उजवाडा जाता की सडावत चोरी खंयसर जाता? काळोखान जाता.
न्ही गे मार फार सडावत काळोखान जावची कांय स्मगलिंग आनी खालें जावचें जाल्यार काळोखान जावचें प्रद्वाराच्यो करण्यो अनैतीक संबंध सगळे काळोखान जावचे देखून ही सगळ्या काळोखाच्या कामाक आमी पाठ करी जाय आमी उजवाडाची भुरगीं जाय जाय म्हणटा देवाचें उतर देखून सुमयान म्हळां हांव संवसाराचो उजवाड आनी हांव संवसाराचो उजवाड देखून जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचे उजवाड जाय जाय देखून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 आमी पळयता तुमी संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचे मीठ तुमी उजवाड जाय जाय तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय तांणी तुमची बरी कामां पळय जाय सर्गीच्या बापाक महिमा दी जाय वो उलो सोम्याचो सोमी आमचो उजवाड सोमी आमचो सूर्य आनी आमी ताची तारां आमी जावंक जाय आनी ह्या मुखांतर उजवाडाची कामां पळया तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय आनी तांणी तुमची बरी कामां सताची मोगाची नितीची सेवेची संतोषाची कामां मनशा मुखार परजळीत करी जाय आनी ही कामां पळयल्ल्या सर्व लोकांनी सर्गीच्या बापाक महिमा दी जाय आनी हो उलो देवाचें उतर आमकां दिता आयच्या वचपांची झळक आमी केली जाल्यार ह्या आमच्या आयच्या वचपांचेर एक दिश्ट आमी गुंडायली जाल्यार सामुएलाच्या त्या ग्रंथांतल्या वचपांत आयच्या पयल्या वचपांत सामुएल प्रवादी दावीद रायाक राय म्हूण मागता अंतकारांत आसलेली इस्रायल परजा एक राय नासतना प्रते रितीन साऊल रायाच्या त्या अंतकारांत साऊल रायाच्या त्या काळोखाच्या कृत्यांत आसलेल्या त्या परजेक खरो उजवाड दिवच्याक उजवाडाची भुरगीं करच्याक दावीद रायाक सामुएल प्रवादी मागता जेस्सेच्या कमराक मुळाक फुटली एक कमरी जेस्सेच्या त्या संततींतावन उपजल्लो एक फांटो तो दावीद उजवाडाचो मनीस जावन जिवंक शकलो देखून पळया दावीद रायां पैकी श्रेष्ठ राय दावीद राय आनी हो उजवाडाचो मनीस जावन जियेलो पातक ताणें आदारलें जाल्यार त्या पातकांत तो रावलो ना त्या अंधकारांत तो रावलो ना त्या काळोखांत तो रावलो ना ताचें पातक नातान प्रवाद्यान ताका सांगल्या वेळार तुजें पातक त्या अंधकारांत तूं आसाय त्या काळोखांत तूं आसाय तो अंधकार काळोख सांड आनी उजवाड वेंग म्हणून सांगल्या वेळार माथ्यार गोबर गुणी वस्तू न्हेसोन ताच्या पातकाचें प्राजीत करून एक नवें जिवीत जियोन उजवाडा कुशीन आयिल्लो मनीस काळोखाच्या जिवितांत ताणें पाठ केलें आनी नवें जिवीत तो जियेलो देखून तो उजवाडाचो राय म्हूण ताका उलयतात आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांपावलो एपेसकारा बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा बोवा प्रभेन तो म्हणटा एका काळार आमी अंधकार जावन आसल्या आतां सुमयातय आमी उजवाड जावंक पावल्या एका काळार सावलो अंधकारांत आसलो सावलो अंधकारांत जियेतालो काळोखांत जियेतालो क्रिस्ताचो उजवाड ताचे ते नातुल्लो मार फार खुनी रगत वळोवचें आनी पापाच्या मनशांक जिवेशी मारचें तसलें एक अंधकाराची कामां खुनयेची कामां सोरपणाची कामां डकायतपणाची कामां तो करनासलो दमस्काच्या वाटेर जेन्ना सोम्याचो प्रकाश ताका फांगता सोम्याचो उजवाडाचो अनुभव तो करता तेन्ना तो काळोखाच्या जिविताक पाठ करता आनी एक नवें जिवीत उजवाडाचें जिवीत जिवंक फुडें सरता देखून तो म्हणटा न्हिदून पडलेल्या जागोसा मेल्ल्यांतलो ऊठ तुजेर क्रिस्त परजळ घालतलो तो न्हिदून पडिल्लो पावलो तो परतून जागो जालो मरण पावलो तो मेल्ल्यांतलो परतून उठलो देखून ताका क्रिस्तान निरंतर ताचेर परजळ घालो आनी तो म्हणूंक लागलो हांव जियेतां जाल्यार क्रिस्ता खातीर हांव मरतां जाल्यार क्रिस्ता खातीर आनी जें कितें हांव करूंक शकता जाल्यार त्या क्रिस्ताच्या सक्तेन त्या कृपेन हांव करूंक शकता पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हेचे सुवार्थेन आमी पळयलें जाल्यार भोव अपुरबायन हेची सुवार्ता आमी आयकली आनी ह्या सुवार्थेंत कुरड्यो बार्तिमेव आसुल्लो सगळें जिविताचें अंधकाराचें सगळें जिविताचें काळोखाचें आनी पळया सोम्याचेर ताणें दवरलेल्या पातयेन
सोम्याचेर ताणें दवरल्या विस्वासान ताचें संवसारी जिवीत अंतकाराचें तें आशिल्लें कशें उजवाडाचें जावन बदलता पळया. कशें एक उजवाडाचें जिवीत ताचें जाता, कसले तो उजवाडाचो मनीस तो जाता, ताचो संतोश कसो संभ्रमता तो पळया. आनी जेजून ताका म्हळें देवाच्या पुताक तूं सत मानताय? ताणें जाप दिली, सायबा कोण तो म्हूण म्हाका सांग, हांव सत मानतां. तोच तो तुका गूण केल्लो, तुजे लागीं उलयता तो म्हूण ताणें म्हणटाना ताणें म्हळें हांव सत मानतां सोम्या. सगळें बार्तिमेवाचें जिवीत उजवाडाचें जालें. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हेची देवस्तुती आमकां फकत म्हणटा काळोखाच्या कामांक पाट करा, उजवाडाची कामां धरा. स्नानीक जुवांव जेजू येवच्या फुडें आयलोलो प्रवादी स्नानीक जुवांव दिल्लो उलो इतलोच, तुमची पातकी जिनी सांडा बरी खबर सतमाना, तुमच्या काळोखाची कामां सांडा बरी कामां उजवाडाची कामां आदारा. जेजूनी स्नानीक जुवांवलांचें स्नान घेवन जोर्दानांतलो वयर येताना, जेजूनी स्नानीक जुवांवलांचें स्नान घेवन जोर्दानांतलो वयर येताना ताच्या तोंडांतल्यान भायर आयलेलें उतर, तुमची पातकी जिनी सांडा बरी खबर सतमाना, सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. तुमची सगळीं काळोखांतलीं कामां सांडा उजवाडाची कामां आदारा आनी सर्गीचें राज्य तुमचें जातलें. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. पळया दाखल्याक सांगचें जाल्यार मदर तेरेसा उजवाडाची मनीस ती जाली, उजवाडाची तिची कामां पळया. आनी ही उजवाडाची कामां तिणें करूंक कोणा तावन उजवाड घेतलो? तो सोम्या तावन उजवाड घेतलो, क्रिस्ता तावन उजवाड घेतलो. निरंतरी सक्रामेताच्या आराधना मुखांतर, युक्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर सोम्याच्या मोगाचो अनुभव, सोम्याच्या उजवाडाचो अनुभव तिणें केलो आनी तोच अनुभव ती हेरांतय वांटूंक शकली. सोम्याचो उजवाड ती जाली, सोम्याचो उजवाड तिणें घेतलो आनी सोम्याचो उजवाड ती जाली आनी तोच उजवाड मनशा मुखार तिणें परजळसो केलो. तिच्या सेवे मुखांतर, तिच्या भक्षणाच्या जिविता मुखांतर, त्यागाच्या सॅक्रिफिसाच्या जिविता मुखांतर तिणें तो व्यक्त केलो. दुबळ्यांतय, पिडेस्तांतय, अनाथांतय, विधवींतय, कश्ट जाल्यांतय आनी तींक वळख जाल्ल्यांतय तिणें तो व्यक्त केलो. आनी तिची कामां पळयल्लो, तिचो उजवाड पळयल्लो हर सगळो लोक सर्गीच्या बापाक महिमा दिवंक लागलो. देखून आमी हर एकलीं पवित्र स्नानांत ह्यो सोम्याचो उजवाड घेवंक शकल्या ती पवित्र स्नानांत देवाची भुरगीं उजवाडाची भुरगीं जावंक शकल्या ती सगळ्यांक आयचे देवाचें उतर म्हणटा काळोखाच्या कामाक तुमी पाट करा, उजवाडाची कामां तुमी आदारा उजवाडाची. आनी उजवाडाची कामां आदारी जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचो उजवाड आमी घेजय. संवसारांत अंधकार आसलो खंय, एका काळार संवसारांत अंधकार आसलो, काळोख आसलो आनी ह्या काळोखांत जेल्लो लोक रडोन आसलो, देवा लागीं मागोन आसलो, हातू बारन सर्वेस्परा आमकां उजवाड दी. आनी ह्या वेळार ह्या लोकांचें मागणें देवान आयकलें आनी देवान तांकां सूर्य धाडलो आनी सूर्य आयल्या उपरांत सगळे पृथ्वीर उजवाड आयल्या उपरांत लोकांक भारी खोशी जाली. तांणी डान्स केलें, गमत केलें, सगळें केलें. पूण दनपार जालो, सांज जाली आनी सांजचो वेळ जाताना सूर्य बुडोवंक लागलो. संवसारांत परत काळोख आयलो आनी परत काळोख आयल्या वेळार लोकां ती परतून ती बेजाराय, परतून ती कंत, परतून तें रुदान देखून परतून लोक दिंबयेर पडलो आनी म्हणालो, देवा कितें केलें तुवें? थोड्या तेंपाक दिल्लो उजवाड तुवें काणवेलोय, देवा आमची काकूळट कर, आमकां उजवाड दी. आनी ह्या वेळार सूर्य म्हणालो, खंत कर नाकात म्हज्या लोकांनो, हांव आतां बुडोवंक वता वय, पूण तुमकां रातच्या फरा उजवाड दिवंक संद्र येतलो. तवळ संद्र म्हणालो, कितें म्हणटाय सूर्या, म्हज्या लागीं उजवाड ना, हांवें कशें ह्या लोकांक उजवाड दिवचो? आनी तवळ सूर्य म्हणालो संद्राक, खंत करनाका संद्रे मा, खंत करनाका, म्हजे लागचो उजवाड घे आनी ह्या काळोखांत आसलेल्या लोकांक दी. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संद्रे मा थंय उजवाड ना, सूर्या लागचो तो उजवाड घेता आनी काळोखांत आसलेल्या आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलो वावर आमी करी जाय. सोम्या लागचो उजवाड आमी घेजय आनी निरंतर अंधकारांत आसलेल्या लोकांक आमी दिसय. आधुनीक संवसाराची परिस्थिती पळयल्यार लोक उजवाडान जियेता वय. हर एक घरा लायट आसात, ट्यूबलायट आसात, घोस लायट आसात, सगळो संभ्रम आसा. आधुनीक काळार इलेक्ट्रिसिटी आयल्या, मार्गारी, वाटेरी, मॉलार सगळ्या लायट आसा. राती उजवाडा बरी प्रकाशता, पूण लोकांची काळजां, लोकांची मनां काळोखांत आसात.
लोकांचे जिवेत अंधकाराचें जालां उजवाड भायल्यान कितलो आसल्यार भितरले भितर लोकांचे जिवीत स्वार्थाचें मोसराचें हग्याचें आनी सगळ्या अनितीचें जालां आसता तांचे थंय तो उजवाड मायक जाला सोम्याचो उजवाड मायक जाला आनी देवसराचो अंधकार भरला आनी अशें आसतना असले संदिग्ध परिस्थितीक आमी येवन पावल्या ह्या संदर्भार आमी मात्र न्ही अख्ख्यो संवसाराचो तो भरलेलो सैतानाचो अंधकार पयस वचो जाय आनी थंयसर सोम्याचो उजवाड थंयसर प्रकाश जायसै प्रकाशीत जायसै ह्या संदर्भार आया सर्व लोकां पासून मागची गरज आसा पयलें हांव म्हज्या घरांत उजवाड जाता पयलें हांव म्हज्या घरांत दिवो जाता पयलें म्हज्या जिवितांत उजवाड जाता आनी तो उजवाड हेरांक हांव प्रसार करूंक पेसाडटा म्हणलो निश्चय आमी करूंक जाय ह्या संवसारांत जर तर मनीस अंधकारा वेंगून आसात सैताना वेंगून आसात तांकां तांची अंधकारपण सांडूंक सैतानाक सांडूंक देवाक वेंगोवंक आनी देवाचो उजवाड आपणाचो करून घेवंक देवाच्या उजवाडाची भरगी जावंक तांणी पेसाडीशें आमी तांचे पासून मागोवंक जाय प्रते रितीन म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो आयच्या दिसा आमच्या सरकारान आमच्या भारताच्या प्रधानीन सकाळी 7 तावन सांजेर 9 वरां पर्यंत राती 9 वरां पर्यंत जनता कर्फ्यू म्हणून ताणें उलो दिला कोणेंच भायर नासतना सगळ्यांनी घरा भितर सराव अशें हें खंयच्याय पुलिसांनी मिलिटरीनी दवरून करचें कर्फ्यू न्ही वा खंयच्याय कारणा खातीर सरकारा विरोध करचें कर्फ्यू न्ही मगर हें जनता कर्फ्यू जनता बंधन लोकांनी करचें कित्याक मरेकार पिडेतावन वाचच्या खातीर मरेकार पिडेतावन सुडका सोडच्या खातीर ही एक वाट ताणें आमकां दिल्या ह्या संदर्भार सकाळी 7 तावन सांजे 9 वरां पर्यंत रातीच्या 9 वरां पर्यंत कोणेंच भायर येना रे सगळ्यांनी घरा भितर आसचे कित्याक त्या कोरोना वायरसाक 8 घंटे जिवची सकत आसा 8 घंटे की 7 घंटे 8 घंटे की जिवची सकत आसा म्हणून जर तर ते 8 घंटे पर्यंत कोणाच्या मनशाच्या कुडी भितर प्रवेश जायना जाल्यार ते मरता देखून अशें आमी भितर रावल्यान जाल्यार जायत्यांच्या कुडी भितर प्रवेश जावचे ते वायरस ते मरत आनी ह्या मुखांतर विस्तारची पिडा इल्ली उणी जायत म्हणलो इरादो आमच्या प्रधानमंत्रीचो जावन आसा ह्या संदर्भार उल्याक पळोव दिवया प्रधानमंत्रीन करचें आमच्या सरकारान करचें आमच्या डीसीन करचें आमच्या गोळी बापांनी दिवचे आदेश सगळे ते लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर केल्ले जावन आसात लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आनी तो कोणाचो स्वार्थ ना सगळ्यांनी वाचचें सगळ्यांनी पिडेतावन सुटका जोडीची म्हणली आशा सगळ्यांची जावन आसा ह्या संदर्भार हो आदेश आमी पाळया हो आदेश पाळया आमी घरा बसून कितें करचें आमी घरा बसून कितें करचें देखून घरा बसून आमी कितें करयत म्हळ्यार आल्तारी मुखार बसून आमी मागयत प्रते रितीन आमच्या प्रधानीन उलो दिला आयच्या दिसा सांजेर 5 वरार सगळ्यांनी आपल्या दरवट्या लागीं येसय वा आपल्या बाल्कनींत येसय आनी ताळयो पेटयसय 5 मिनटां भर ताळयो पेटयसय कोणाक ताळयो त्यो पेटोवचो तो ताळयो पेटयसय कोणाक म्हळ्यार ह्या पिडेस्ताची सेवा करच्या दाक्तेरांक ह्या पिडेस्ताची सेवा करच्या त्या नर्सांक ह्या सगळे मांडावळ घालून ही पिडा कंट्रोल करच्या त्या अधिकाऱ्यांक आनी विविध रितीची सहकार आदार दिवच्या समेस्तां खातीर मागूंक तांचो जीव रिस्केर घालना तांचे जिवीत रिस्केर घालना ही सेवा ती करतात हे पिडेतान वाचोवचें हे पिडा विस्तार अशें वावर ते करतात तांच्या पासून शाबासकी म्हणून जोडूंक तांकां पाठिंबो दिवंक ह्यो ताळयो पेटच्यो जावन आसात ताचे सांगाता आमी एक काम करूंक जाय ताळयो मेटपातल्या भवना बघा तांचे पासून ह्यो ताळयो पेटताना आमी मागया तांकां त्या पिडेन तावन सुरक्षीत सांबाळीशें मागया तांच्या मोती कुडीक बरी भलायकी मागया तांकां ती धैर्य मागया तांकां ते सकत मागया फकत ताळयो मात्र न्ही ताळये सांगात आमची मागणी उबारया फाल्यां सकाळी 7 तावन आज सकाळी 7 तावन सांजेर रातीचे 9 वरां पर्यंत आमी भितर आसतना निश्चिंत नाका जेवचे गांवचेंत नाका म्हाका सांगाता इल्लोसो उपास रावया निरंतरी आमच्या आल्तारी मुखार आमी उबी रावया दिमी घालया वा बसया आनी ह्या पिडेच्या सुटके खातीर देवा लागीं आमी मागया तवळ देव आमचेर काकूळ दाखयतलो
देव सगळ्या पर्जेची काकुळत करतलो, सगळ्या संवसाराची काकुळत करतलो आनी संवसारांत वस्ती करच्या अनकाराक धांवडयतलो, सैतानाक पयस करतलो आनी आमकां उजवाड दितलो आनी आमी उजवाडाची भुरगीं जातल्या. असलें जिवीत आमचें जावच्याक सोमी आमकां आदार कृपा दी म्हूण मागया. आमेन. इगडी भर दोळे दांबया. जे कितें देवाचें उतर आमकां सांगता, कळो कसो तिरस्कार करूंक, उजवाड असो मोग करूंक, कळगाच्या कामां पाठ करूंक, उजवाडाची कामां आदारूंक सोमी आमकां आदार कृपा दी म्हणून आमी मागया. आमकां अडवीक आनी अभिमान भोगता तो भावार्थ उक्त्यान आतां आमी उसारया. सत्पंता देवाक, सर्पद्वेतारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो, अवकार मर्येतान जल्मलो, 5 वेळा ताणें कस उचले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांत जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेता देवापाच्या उजव्या बसला, थंयतान जिवांनी मेल्ल्यान ती मरसबेक रोयतलो. सत्पंता पवित्र आत्म्याक कतोलीक पुलीस सभेक भक्तां स्वेकतात, पातकाचे भक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सास्ताचे जिवीत. आमेन. आमी सर देवाची भुरगीं ताच्या मोगांत आनी गोपांत आमी जियेता. तर आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा ताच्या पांयांतळा आमी समर्पिया. मोगाला बापा, पयस सभेचे मुखेल जावन आसच्या पाप साहेबांक, बिस्पांक, सर येजकांक आनी धर्मिकांक तांचे थंय असले उणेपण वळखून दी. अशें पाताक रडोवन जिणी बदलो बोवार्थी लोकांक ते मार्गदर्शन जावन दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वार्थ सांडून लोकांच्या उदारपणा खातीर वावरूंक तुज्या उजवाडान बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर कुटुंबाचे तुज्या दारार आशिर्वाद घाल. कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेका बगसून माया मोगाच्या जिविता मारिफा तुजो उजवाड चलोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेचे फुडा जावन आसच्या युवक युवतीचे तुजो आशिर्वाद घाल. भावार्थाच्या संगतीनी ती उर्बेवन सावंक ताच्या मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युकरिस्ताच्या मेजबावरी आदर जाल्ल्या सर आमी सर्वांनी ह्या प्राजीत काळार काळोखाच्या वाटा पाठ कर, उजवाडाचे वाटेन चलोवंक आनी हेरांकी तुजे ते पाटी हाडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. कोरोना व्हायरसांतून उपसल्ली पिरा सगळ्या संवसाराक बंदिवन करूंक शकल्या. ह्या पिडेंतान बेगीन सुडका सोडवून लाभच्याक, ह्या पिडेक सूक्त वखद सोदून काडच्याक, ही पिडा विस्तारनाशें, सगळी पिडा ती विस्तारनाशें रावच्याक तुजो आदार कृपा आनी काकुळत मनशा कुळार पाटय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या माध्यमा मुखार वांटेली जाल्ल्या ह्या समेस्त भवार्थी लोकांची काकुळत कर. तांकां कुडयेत्म्याची बरी भलायकी फावो कर. तांकां सर्व वायट विघ्नांतलें आनी ह्या मारेकार पिडेशिडेंतलें राख म्हूण आमी मागता हांव. मोगळ सोम्या प्रते रितीन ल्हान भुरग्यांक तशेंच व्हड भुरग्यांक, युवा जाणांक तशेंच प्रायवंतांक ह्या सगळ्या संकश्टांतले निवार. तुजी कृपा तांचेर वत. पटाक काडनासतना जावं, पिडेक ओकत नासतना जावं, कोणेंच वळवळ नाशें, सगळ्यांच्या सहकारान एकामेका माया मोगान हे सगळे संकश्ट निवारूंक मनशा कुळा तुजी कुमक आनी आदार दी म्हूण मागता हांव. प्रते रितीन थोडीं भुरगीं परिक्षा बरयतात. 10वे क्लासीची भुरगीं, PUCची भुरगीं, तशेंच उरिल्ल्या भुरग्यांची परिक्षा पोस्टपोन जाल्या. ती सगळीं टेन्शनार आसात. हे सगळ्या भुरग्यांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळे मतीक उडासा वरची उडासाची सगळ्यात तांकां फावो कर. परिक्षा धैर्यान फुडें करूंक आनी तांचें जिवीत नंदन करूंक जाय अशी सगळी कृपे तेणी तांकां फावो कर म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे इकडी बरदोळे दांपया आमच्याच कास्केकर संगातीर मागया. सर्गीच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसतना भोव विरांकूळ आकांतीक परिस्थितींत आमी सांपडल्या. अख्खे संवसार स्तब्ध जाला. इगर्ज्यो, मंदिरां, देवळां,
मस्जिद्यो सगळ्यो बंद जाल्यात. सगळो लोक तांच्या घरा भितर आसा, भायर येना. रेल्वे स्टेशनां, एअरपोर्ट, बस स्टँडां, मॉलां, दुकानां, शॉपिंगां, मार्केट्यो सगळ्यो बंद जाल्यात. असल्या संदिग्ध परिस्थितीत सगळो संवसार आसा. ह्या सर्व संदर्भार सोम्या ह्या संवसाराची काकुळत कर. तुजी दया दाखय. सगळ्या मनशां कुडाक ह्या मरेकार पिडेतावन सुडका सोडवून लाभय म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव बहिणीनो म्हजे आनी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सरपदवेदा देव पापांतात असले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनानी महिमेन आमच्या एके भविष्याच्या देवान सर्वस्वर मानून घेऊ. काकूळ दरा भोवमोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. पदकांत जल्मल्ले आमकां ताच्या मोलीक रक्ता निर्मळ कर आनी ताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिणयेच्या मार्गार चलोवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. मनशा कुळा काळोखांतले भवर्ताच्या उजवाडान पावोवच्याक तो आमच्या मदें मनीसावन आयलो. आदमच्या पदकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या, पूण आतां जेजू सवय पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायलेली भुरगीं आमी जावच्या. तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून सर्ग आनी पृथ्वीर तुज्या मनाक नवें गीत गायता आनी आमी तुका वंदून सर्गींच्या सगळ्या दळबारा सांगाती निरंतर तुजी स्तुती गायता.
मगळ भावानो भयणीनो भोव पवित्र कडेन आमी संभ्रमता. तुमी आमी सांवान ठेले जाल्यात माध्यमा मदें तुमी उबी आसात. माध्यमा मुखार तुमी उबी आसात. टी व्ही मुखार जावं पुरो, मोबायला मुखार जावं पुरो, वा तुमच्या लॅपटॉपा मुखार, कंप्युटरा मुखार आसात. सगळे आमी ती बेगलया. भोव पवित्र घडी आमी आतां संभ्रमतना. अख्ख्या संवसाराक ह्या मरेकार पिडेतान उपसरल्या लोकांक आनी अखांतात आसच्या सगळ्या लोकांक, तांची सेवा करच्या सगळ्या धाकट्या नर्सांक, सेवकांक समयाच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें रगत. पातकाचे बक्षाणे मेळच्यात तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशां पसूत ते वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा सेवा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे हेच जकीवर का बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक होवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अख्ख्या संवसाराची दया कर. ह्या संवसारांत कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सर्व लोकांची आनी इतर पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सर्व लोकांची बिरमत पाव. तुजी कुशी वय तर सगळ्यांक तांकां गूण कर समया. ह्या मेरेकार पिडेक वळख जायनाशें बरान विस्तारच्या ह्या सगळ्या पिडेक तूं बंदेवंत कर, कैद कर. ही पिडा विस्तारनाशें तूं आदार करपा दिवन मनशा कुळाक राखून सांबाळ म्हूण मागता. ओंकार मरी देवाच्या माये संगती ती सपोती बागेवं झुजे बागेवं धर्म दोता बागेवं जोतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. ह्या मरेकार संकश्टांतलें आमकां निवारूंक देवा स्वादारण करपा मागून आमी सगळीं आतां उबी रावया. आमचे हात उबारया. सर्वेस्परा देवा लागीं सुमेन शिकलेल्या मागण्या मुखांतर देवाची काकूळट ह्या संवसाराक मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडशिडेंतली आमकां निवार दय करून हेचे वितान समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजा जो क्रिस्त जेणे बरोबर शनत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आगांतांतली वाटाय कित्या राजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म दोता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तो जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूल कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूल कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली ही जावन आसा संवसाराचो उजवाड काळोखाच्या कामाक पाट करन उजवाडाची कामां आदारन उजवाडाची भुरगीं जावंक आमकां उलो दितात ती हे शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे वैतरेचे भाग म्हाका भवना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची पूण सोम्याक आमी सेवला हांगा आसलेल्यांनी पूण सबार आनी सोम्याक ह्या उंड्या रुपार सेवना पूण आत्मीक रितीनी आमी सोम्याक सेवल्या आत्मीक रितीन सोमी आमच्या काळजांत आसा आमच्या मनांत आसा ह्या सोम्याक आमच्या संगात राव म्हूण आमी मागया दमस्काच्या वाटेर पावलोक सोमी मेळ्ळो आनी हो सोमी पावलो संगाता रावलो सावल आसलेले ताका पावलो गेले एमोसाच्या वाटेर सोमी सिसांक दिश्टी पडलो ते म्हणाले सोमी आमच्या संगाता राव सोमी तांच्या संगाता रावलो तांचें जिवीत बदल्लें आमकां थोड्यांक जेजूचें मांस आनी रगत सेवंक जावं ना जावं पुरो पूण जेजू आमच्या संगाता सदांच आसा हे सोम्याक आमी म्हणया आमच्या मुखल्यान राव सोम्या आमकां वाट दाखय आमच्या पटल्यान राव सोम्या आमचें संरक्षण कर आमच्या बगले राव सोम्या आमकां सांगात दी आमच्या वयर राव सोम्या आमकां आशिर्वाद दी म्हूण मागया प्रार्थुया एक बुरदोळे तांपया आमच्या गरजां खातीर विशेश करून आमी मागया सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ बापा सासणीक उजवाडाच्या आमच्या देवा हे संवसारान जल्मल्ल्या सर्व मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकयताय तुज्या कृपेच्या परजणान आमची काळजां उजवाडाय तुजे महिमेक फोवो आनी मानतात असलें तेंच आमच्या मनांत घाल आनी करा काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वचून या जीवन क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता मोगळ भाव भयणीनो आतां मिसाचें बलिदान जालें पूण थोडी मिनटां सक्रामेंतां दवरनो ह्या पिडेंतलें मुक्त जावच्या पासत ह्या संकश्टांतलें निवारच्या पासत गुण करची सक्तेचे मागणे आमी म्हणटले हांव देवाचे गुण करच्या सक्तेचो अनुभव आमी करतले हांव देखून आमी सगळीं दिमी घालची एक 5 या 10 मिनटां भर सक्रामेंतां मुखार दिमी घालना अख्ख्या संवसारा खातीर ह्या कश्ट आकांतांक वळख जाल्ल्या खातीर आमी विशेश करून मागतले हांव ह्या पिडेंतलें सुटका
अख्ख्या संवसारा लाभच्या खातीर आमी हे मागणें समर्पीत करतले हांव. ಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. सर्ग संवसाराच्या दुनिया संवसाराच्या उजवाडा ह्या उंड्यावर पार ह्या विधीर करूच तूं हजर आसाय. तुजे मुखार आमी हांगासर पडून आसा. जंयसर आमी आसा थंयसर आमी दिमी गेल्या. टीव्ही मुखार आमी दिमी गेल्या. लॅपटॉपा मुखार आमी दिमी गेल्या. मोबायला मुखार आमी दिमी गेल्या. तुका आमी पळयता तूं सामसो देव म्हूण मानून घेता हांव. सोम्या तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती करता, तुजी काकूळत मागता सोम्या. अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या कर्का खातीर, ह्या कर्कांतले सुटका लाभच्या खातीर, बाचाव जावच्या खातीर सोम्या आमी तुजी काकूळत मागता. सगळो संवसार स्तब्ध जाला सोम्या. सगळें बंद जालां. ह्या मुखांतर लोक कश्टार आसा. लोकांची कामां, लोकांची परिस्थिती, लोकांची भुरग्यांची शिकाप फुडार सगळो तो चंचल जाला सोम्या. तो दंडळून गेला. हे संदर्भार तुजी मजत, तुजी कुमक, तुजो आशिर्वाद, तुजी काकूळत मागता हांव सोम्या. तूं सर्गा संवसार असो धनी. उजवाडाचो उजवाड तूं. संवसाराचो उजवाड, सुर्याक रचलेलो उजवाड तूं. ह्या उजवाडाक अख्खी पृथ्वी काल जाता. अख्खो संवसार तुज्या नांवाक मान बगयता, तुजी स्तुती करता. रोगझाडां, संवजां, प्राणियां, पक्षियां सगळीं तुज्या नांवाची स्तुती करतात. गुडे दोंगर तुज्या नांवाक मान बगयतात. न्हंयो, बांयो, व्हाळां सगळीं तुज्या नांवाची स्तुती गायतात. दर्यो, लारां, वारें, वादळ तुज्या नांवाक तटस्थ जातात, मान बगयतात. असल्या संदर्भार आमी तुका आराधन करता सोम्या. आमी तुका वंदन करता आनी म्हणटा अर्गान तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. प्रणिपात तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया देख करने कडी बरोबर बसया आमी बसया सोमयाक पळय आमी संवसार असो उजवाड असो आमच्या मदें आसा पळय ताची किरणां कशीं फंगतात पळया सगळीं फंगतात तो उजवाड ताची किरणां सगळ्यांनी विस्तारतात ह्या किरणांक ती वायरस पिडा नपेस जावं दी ती भस्म जावन वचों दी म्हण आमी मागया सुरेशपलाक उलो मारया आमी गोत्तू ना संवसाराची परिस्थिती कशी रावता कितें म्हूण गोत्तू ना आमकां फाल्यां कितें घडटा तें आमकां कळीत ना पूण आमी मागची एक गरज आसा सोम्यान म्हणा अकंताच्या वेळार कश्टाच्या वेळार तुमी कंगाल जावचे न्ही तुमचे तकल्यो उबारून धरा कळनासतना मागा बापा लागीं मागा आनी खंडीत बाप तुमचें मागणें आयकतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळीं आमच्या हात उबारया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया मंगळ बाबणीनो आमचो आसरो तसो आमचो आदारी तसो ताचे भायर जायनातलीं कामां खंयचीच नात एका किणा भितर वायरस ह्या कोरोना वायरसाक नाश करची सगळ्यात सोम्याक आसा एकाच किणा भितर ताचे तें असाध्य म्हणल्यार खंयचेंच ना सर्व सांगते साध्य देखून हे सोम्याक उलो मारया आमी कश्ट अकंत वेळार सोम्या म्हज्या सांगाता राव म्हूण मागया रडण्या रुताना वेळार सोम्या आमकां आदार दी म्हूण आमी मागया हें गितां गायतना तुमी दोळे धांपा तुमच्या सगळ्याक तुमी हिंगसर बसून आतात त्या सगळ्या सुवातीक तुमच्या कुडीक तुमच्या घराक तुमच्या भुरग्या बळांक तुमच्या युवाजनांक तुमच्या उडतर प्रायेच्या पिडेस्तांक प्रायवंतांक सगळ्यांक सोम्या समर्पण दिया सरेंडर टू द लॉर्ड सरेंडर सगळें समर्पण दिया आमी सगळ्या संवसाराक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया अख्ख्या मनशा कुळाक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया अंधकारांची येतात काळोखांची येतात अंधकाराचे काम अंत आसात तांकां सगळ्यांक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया आशायावू ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಾಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಾಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಎಲ್ರೋಯ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಎಲ್ರೋಯ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಯೇಸುವೆ 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 ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ
இயேசுவே 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 ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು. ನಿಮಗಿದೋ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗಿದೋ ಸ್ತುತಿ, ನಿಮಗಿದೋ ವಂದನೆ. ಯು ಆರ್ ಲಾರ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಸೇವಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ವಿ adore you, we thank you, we praise you Lord. We ask you to bless us. We ask you to shower upon us your blessings, Lord, so that we may be healed soon. सगळे पिढाशिडा नपेस जावं म्हणून आमी मागता सोम्या. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया, अख्ख्या मनशा कुळाच्या तारोका, संवसाराच्या रचनेंतल्यान येदळ पर्यंत विविध संदर्भांनी मनीस तुका सांडून पयस गेल्ल्या वेळार विविध संदर्भांनी तुवें ताका राखलोय, सांबाळलोय. अविश्वासी जावन तुका सोडून पयस गेल्ल्या पतीने बरी तुवें ताका परत परत वेंगली. प्रवाद्या मुखांतर, नितीकर्ता मुखांतर, राया मुखांतर, क्रमेण तुझे क्लेस पुता जेजू मुखांतर सर्वेस्परा ह्या मनशा कुळाचो मोग तुवें केलोय, ताका पाटी हाडचें काम तुवें केलें. पण जाल्यार सर्गेच्या बापा, जायते पोटी मनीस तुज्या उल्या पाळो दिवंक ना. सोम्या तुज्या उतरांत आनी पाळो दिवना, तुका सांडून तुका तिरस्कार करून ती पयस केली. तरी तूं ताची मोग करताय, तरी तूं तांचो दया करताय, तरी तूं तांची चिंता करताय. हे संदर्भार सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. हे सगळ्या परचे खातीर आमी तुज्या लागीं विनंती करता. अख्ख्या संवसाराची काकुळट कर सोम्या. थोड्या म्हयन्या फुडें चीनांत उपसरली कोरोना व्हायरस पिडा सगळ्या संवसाराक गडीन विस्तारल्या. सगळो संवसार स्तब्ध जाला, बंद जाला. आज सगळ्या संवसारांत एका रितीचें कर्फ्यूचें वातावरण आसा. आयच्या दिसा आमच्या भारतांत कोणेंच भायर येनासो, घरा भितर आसा जाय म्हणलो उलो आमच्या प्रधानमंत्रीन दिला. मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर, मनशाच्या सुटके खातीर, मनशाच्या बचावा खातीर सरकारांनी तांच्या राष्ट्रांत ती एक नियमा घडल्यांत आज सगळें बंद जालां. एका राष्ट्रांतलो आनीक राष्ट्राक संपर्क ना जाला. इगर्ज्यो बंद जाल्या सोम्या. मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां असाध्य जालां. क्रिस्त प्रसाद घेवंक आमकां असाध्य जाल्या संदर्भार आमी तुजे मुखार दिमेर आसां, तुजे मुखार बसून आसां. हे सगळ्या परजेची काकुळट कर म्हणून आमी मागता सोम्या. इस्रायल परजेक तांकां आकांतांतलें राखून व्हेलें. इजिप्तांत तुवें तांकां बचाव केली. मरुभुमीन तांकां तुवें सांबाळ्ळी. फाटीं आयल्या उपरांत तांच्या गांवांत तुवें तांकां आदार करपा सगळें दिली. तशेंच सोम्या तुवें आमकांय विविध संदर्भांनी राखून व्हेलाय. विविध संदर्भांनी आमचे समेत तूं रावलाय. आमच्या मुखल्या रावन तुवें आमकां वाट दाखयलें. आमच्या फाटल्या रावन तुवें आमचें संरक्षण केलाय. आमच्या बगले रावन तुवें आमकां सांगात दिलाय. आमच्या वयर रावन तुवें आमकां आशिर्वाद दिलाय. सोम्या आतां मागता हांव सगळ्या परजेक तुज्या काकुळटीचो तो पावस वत. तुजे काकुळट दाखय सोम्या. ह्या आयल्या सर्व संकश्टांतले आमकां निवार. ह्या पिडेंत तावन आमकां सुटका लाभय. जी कोण पिडेक वळख जाल्यांत तांकां तुजी गूण करची, दैवी सगळें अनुभव करचे बाग फावो कर सोम्या. जी कोण हे पिडेस्ताची सेवा करतात तांकां अनवरांतले आकांतांतले निवार सोम्या. ही पिडा सळ विस्तारना अशें सगळ्यांक तूं सांबाळ सोम्या. सगळ्यांक सांबाळ. मनशा कुळाच्या विज्ञानीक ते ओको सोदून काडून कुरपा लावक आनी बेगीनच ह्या सगळ्या पिडेशिड्यांतले ह्या सगळ्या संकश्टांतले मुक्त जावन परत संवसार आदल्या त्या दिसांक फाटीं येवंक आनी सदांच्या दिसा बरी वैवाट चलोवंक कुरपा फावो कर. आदार दी म्हणून मागता सोम्या. भुरग्यांक राख आनी सांबाळ.
युवाजनांक आशिर्वादीत कर, खाजेर जोड्यांक आशिर्वादीत कर, उतर प्रायच्यांक बेसांवांनी भर, पिडेस्तांक गुण कर सोम्या, आकांतां नसतांक कंगल जाल्या सोमेस्तांक तुजी सकत लाभय, तुजी गुण करची सकत लाभय. आमी सगळीं उजवाडा समोर करूंक, काळोखाच्या करण्यां पाठ करूंक, तुजी भुरगीं सावंक आमकां आदार करपा फोव कर सोम्या. तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती, तुका जावं आराधन होगळाप. हालेलुया 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 सगळी हालेलुया हालेलुया. हर गान जेजू, गुलाब जेजू, जेजू आराधन जेजू. हातो बारा तुमच्या हातो बारा, निरंतर समय उलो मारा तुम्ही, आकांतान उलो मारा, आकांतान उलो मारा, रुदानाने उलो मारा, तुमच्या काळजांत उलो मारा. सोमी तुमच्या आशीर्वाद घालता, बेसावं घालता, सगळ्या परचेचेर काकुळत दाखवून मागा, सगळ्या संसाराक सोम्याच्या पाया तळा उपन दिया, सगळ्या कष्ट दिल्या लोकांक, कष्ट दिल्या परचेक सोम्याच्या हाती समर्पण दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गान जेजू, गुलाब जेजू, जेजू आराधन जेजू, सगळ्या परचेचे तुझी दयाळ दिसत घाल, तुझे पवित्र रगत शणव सगळ्या दोन्ही तळ कर सोम्या. तुझी गुण करची देवी सगळ्याच्या शिराशिराने वाडे, तुझे पवित्र रगत शणव दोन्ही तळ कर. सर्व वाईटांतले, विघ्नांतले, अनुभवांतले, कष्ट सकसांतले सगळ्या निवार सोम्या. तुझी कृपा फावो कर, तुझी सकत फावो कर, आशीर्वादित कर. सगळ्या बांधपासांतले, सगळ्या संकष्टांतले आमकां निवार आशीर्वादित कर सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವರು. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವರು. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವರು. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವರು. ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೊಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೊಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೊಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೊಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವರು. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವರು. सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेता. येद्या व्हडा सक्रामेता सस्तां नामान करूया, पूर्वीला त्या रूपाबातला नव्या रीती आधार्या, सुलवरवेच्या अस्कत वेश्व्या बावाटाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पोता, उल्हासानी स्तुतीचा पदवे महिमा ससना ससना. एका स्थाळ्यान कसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता, समासमी नवडता. आमेन. प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेता का तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सोडवणे सबळसदास आमचे ते आम्ही बघी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमकां फोव कर. असे सगळे आम्ही उजवाडाची भुरगीं जावं काळोखाच्या कामाक पयस कर अंधकार सांडूंक आणि उजवाडाक वेंगूंक आमकां आदार करपा फोव कर. अशें आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर उजवाडाच्या कृत्या मुखांतर तुझे भुरगीं जावन परजोडूंक आमकां आदार दी. आणि ह्या सगळ्या मारेकार संकश्टांतल्या आमकां निवारूंक आणि सगळ्या मनशा कुळा सगळ्या संवसाराक सुटका सोडून लाभोंक तुजो निरंतर कृपेचो पावस वत म्हूण मागता जो जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen.